दाबोळे विमानतळाचेर परत एक फावट भांगर धरला। दुबयच्यान गोंयांत आयिल्ले फ्लायटीच्या टॉयलेटींत सुमार 1 किलो भांगर मेळ्ळा। भांगराचें मोल 23 लाख जाता। फ्लायट गोंय सावन बेंगळूर वचपाची आशिल्ली। कस्टम्साच्या अधिकाऱ्यांनी हें भांगर जप्त केलां। भांगर कोणें दवरलें तें मात कळूंक ना। बारे में मैं यही बताना है कि ये जो फ्लाइट एयर इंडिया 994 की एक फ़्लाइट है दुबई से गोवा होते हुए और बेंगलोर को जाती है। तो उस फ्लाइट में मैंने हमारे जो ये अधिकारियों ने रमेजिंग करी और तलाशी अभियान शुरू किया। तो टॉयलेट के अंदर जहाँ एक कैबिनेट होता है जिसमें कि हाथ वगैरह धोने के लिए टिश्यू पेपर रखे होते हैं, उसके अंदर से हमें 1 किलो गोल्ड जो कि 100 ग्राम के 10 जो बिस्किट मिले हमें। उसका वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू अभी 23 लाख के आसपास है आज की कीमत। म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ल्या निर्बंधाचे केशींत रिझर्व्ह बँकेन हायकोर्टाक अजून जाप दिल्ली ना। सोमारा आरबीआयन वेळ मागलो। हायकोर्टान आरबीआयक 12 ऑगस्ट मेरेन प्राझ दिला। तो मेरेन रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ल्या निर्बंधाचेर हायकोर्टान घाल्ली अंतरीम स्थगिती तशीच उरतली। रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बन बँकेच्या वेव्हाराचेर निर्बंध घाल्ले। खातेधारकांक दिसाक फक्त 1000 रुपया काडपाक मेळटाले। नवी डिपॉझिटां रिणाचेर बंदी घाल्ली। निर्णया आड बँक हायकोर्टांत गेल्ली। म्हापसा अर्बन बँकेचेर घातिल्ल्या निर्बंधाचे केशीन सोमारा हायकोर्टांत सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणात जाप दिवंक आनीक वेळ दिवचो म्हूण रिझर्व्ह बँकेन हायकोर्टा कडेन मागलें। हायकोर्टान आरबीआयक 12 ऑगस्ट म्हणल्यार फुडल्या बुधवार मेरेनचो वेळ दिला। तो मेरेन आरबीआयच्या आदेशाचेर घातिल्ली एक्स पार्टे अंतरीम स्थगिती तशीच उरतली। ह्या अवघ्या 5-6 म्हयन्यां फुडल्या बँके संदर्भात कसल्याही प्रकारची रिझर्व्ह बँकेक तक्रार करपाक जागा उरची ना अशा स्वरूपाचो कार्यक्रम आमी तांचे कडेन दिल्लो आसा। तोच कार्यक्रम आमी आतां परत कोर्टाक दिल्लो आसा आनी रिझर्व्ह बँकेक आमी परत कळयलां की तुमी हे जे निर्बंध आमचेर घातले त्यामुळे बँकेचेर अन्याय जाला, बँकेच्या भागधारकांचेर अन्याय जाला, ती स्थगिती पुढे चालू उरची असो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा। खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे जे अधिकारी आज कोर्टात हजर झाले त्यांनी आज टायम मागून घेतल्यामुळे पुढची तारीख 12 लागल्या। दिसाक फक्त 1000 रुपया काडपाचे निर्बंध खातेधारकांचेर घालपाचो आदेश खूब कडक आनी गरज नासतना दिला म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घाल्लो। बँकेक नवी रिणां आनी डिपॉझिटांचेर वेव्हारूय करूंक बंदी घाल्ली। ह्या आदेशा फाटलें नेमकें कारण आरबीआयन स्पश्ट केल्लें ना अशेंय सरकारान हायकोर्टाक फाटले सुनावणे वेळार सांगिल्लें। लोकांचें हित मतीन घेवन हायकोर्टान आरबीआयच्या आदेशाचेर अंतरीम स्थगिती दिल्ली। केशीची फुडली सुनावणी 12 ऑगस्टाक जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। तेरेखोल गोल्फ कोर्साचो विशय विधानसभेत तापलो। सुप्रीम कोर्ट आनी एनजीटीचो आदेश खुट्याळाक लावन थंय झाडां मारल्यात। बाउन्सरांक घेवन शेकड्यांनी झाडां मारून रातोरात व्हेली। प्रायवेट फॉरेस्ट कमिटी म्हणटा थंय प्रायवेट फॉरेस्ट ना। जिल्लोधिकारी म्हणटा थंय कुळांची जमीन ना। रोहन आनी अलेक्सान सभाघर समिती खातीर आवाज चडयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा इन्व्हेस्टरांक दुखयत जाल्यार संदेश बरो वचचो ना। सभाघराच्या अधिकारांचो गैरवापर करपाक मेळचो ना। प्रोजेक्ट काँग्रेस सरकारानूच पास केल्लो। 51 बाउन्सर पिक्चर स्टायलीन 14 मे रातचे आनी 15 मेक रावता आनी झाडां उडयता, नाका ते मस्ती करता, गांवकारांक दुखलतात, झगडी जाता। Uprooted on that night between 14th and 15th May are 10 trees. Because after that date, no permissions have been granted. Why was this order disobeyed by the department? What is the action government is going to take on this violation? Speaker, sir, permissions were granted because the expert committee, after verification, decided that the properties do not meet the criteria of private forests. It is a false implication. I am saying you verify it. All issues are there as far as tenancy, which is the most important thing. आणि तिंगा collector dita, deputy collector dita, ki there is no tenancy from 1990. This smacks of a big fraud, Speaker sir. At least the house committee you assure the house that you are giving a special Let a house committee be formed, Speaker sir. The Let them come on whole this is issue. watching this situation. Speaker sir, ह्या प्रोजेक्टाक फाटल्या सरकारानूच परमिशन दिल्ले इन प्रिंसिपल। पर्यावरणाक बाधा जावची ना, जंगलाच्यो कितल्योय गोष्टी सांगूनी
आय एम रिप्रेझेंटिंग दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. कसली झाडां आसात कितें आसा ती म्हाका खबर आसा. इन्व्हेस्टमेंट करणाऱ्यांचेर प्रोटेक्शन दिवप ही सरकारची काळजी आसा. खंयचे हॉटेल आसूं किंवा आनी कितें आसूं. स्पीकर सर, this house cannot be taken for right. Chief Minister has made a statement in the house that that some member has made a settlement. Let him prove. Speaker sir, let him prove. Let him prove. Settlement. My challenge to the Chief Minister, let him prove. Speaker sir, Speaker sir, you have to listen to us. Let the Chief Minister prove. sir, we are sitting. घेऊया एक विराम.